आमच्या बरोबर आसा आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट बाब सत्यविजय नायक. तुमची कॅम्पेनिंग सुरू जाल्ली आसा, तुमकां कितें दिसता? वाळपय कितें म्हणटा? वाळपय जे हांव आतां सगळ्या पंचायतींनी भोंवता, म्युन्सिपाल्टीनी भोंवलो, बरेचशे भाग म्हजो कवर जाल्लो आहा. डोर टू डोर जाल्लें आसा. बारीक स्मॉल कॉर्नर मिटिंग्यो. तेजेरसून लोकांचो मूड असो आहा की कितें तरी चेंजीस करपाचे. ते चेंजीस करूंक पळयता सगळे लोक. ते बाकी सगळे जे लोक आहा न्हू हांकां चेंजीस जाय हे फावटी. ते हांगाची जी राजनिती जाली, हांगालें जे राजकारण चल्लां आनी हांगासरलो जो आमदार आहा हेका सगळे कंटाळलेले आहा. त्या लागून हांगा चेंजीस जाय हे लोक म्हाका सांगता. तुमकां दिसता जो चेंज लोकांक जाय तो आप करूं शकता? 100% आप करूंक शकता आनी पर्याय म्हणजे तेका आपूच आहा. कारण बरेचशे फॅसिलिटी आहा, जे डेव्हलपमेंट आहा. हांगासरलो आमदार सांगता की आपणी डेव्हलपमेंट केला म्हणून, पण हांगा तुमी भोंवन पळया की हांगा झिरो डेव्हलपमेंट जाला. बरेचश्यो अश्यो गोश्टी आहा की 4-5 वर्सां जालीं. आतां खंय तरी आमदार 3 म्हयने जाले तो हांगा मतदारसंघान भोंवो लागला आनी हांगासरले रस्ते पळया, जे रस्ते हांगा नेरो आहा, ब्रीज आहा नेरो आहा. बरेचशे फाटल्या पावसान सुद्दां बरे पावस मोठो पडलो, एक ब्रीज सुद्दां आमचो पळकुलचो गेला. अशें हें डेव्हलपमेंट आहा. कारण वायंडींग जायो रोड हो हांगा वायंडींग जायो. परत हांगासरले बरेचशीं रस्त्याची कामां आहा. हांगा यंग जनरेशन आहा, तेंच्या लागून एक खेळटलो जाल्यार हांगा ग्रावंड ना. आमचे प्रत्येक पंचायतीचे प्रत्येक गांवांचे जे तरूण जी पिढी आहा हे खंयसर आपल्या गांवांत एक बारीकसो ग्रावंड करून थंय खेळपाचो प्रयत्न करता. जे भुरगे आतां खंय तरी खेळपाच्या हितूर. आनी दुसरें म्हणजे हांगा बेरोजगारी, जे हांगा जे बेकारी आहा हे खूब वाडलेली आसा. कारण हांगा तशे जे गव्हर्मेंट जॉब सोडलो जाल्यार कसलीच फॅसिलिटी ना, कसलेच हांगा प्रकल्प येयल्ले ना आनी ह्या आमदारान हांगा कितें हाडलेलें ना. फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा. हेज्या व्यतिरिक्त भरपूरश्यो फॅसिलिटी दिवं जाय की हांगा कितें प्रकल्प हाडले जाल्यार जेणे करून हांगाले यंग जनरेशन, हांगासरली ज्यो महिला वर्ग आहा हांकां काम मेळोंक शकता, तें हांगा केल्लें ना. हो डेव्हलपमेंट हांगा खंय तरी फाटीं उरला. फाटलीं 2 इलेक्शन्स तुमी BJPचे कॅन्डिडेट आशिल्ले. आतां हे पक्षांतर कित्या खातीर? ना, BJPन हांव 2 फावटी आसलो. 2012 जो ट्रेन आसलो, म्हणजे 2012 मनोहर भाई आसलो तेन्नाचो आनी आतां हें सेम चल्लेलें आहा. कारण 2017 हांव खूब कमी पडलो, म्हणजे कमी पडोना प्रयत्न केल्ले, पूण खंय तरी बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो जाल्यो ना. आनी काँग्रेसीसून तो आमदार आसलो तो आपलो असो समजता की आपल्या ऑपोजीट असो कोण नासतलो, पूण तेका डेरिंग करपी आनी तेका तर कोण हें हारोवपी आहा जाल्यार हांव सत्यविजय नायकूच आहा. आनी हांव सांगूंक शकता लोकांच्या माध्यमांतून की हांव जेन्ना आम आदमी पार्टीन येयलां, कारण हांव खंय तरी BJPन दुखावल्लो आसलो. म्हाका BJPन जशें पयलीं जो मान आसलो मागीर ना, म्हणून हांव BJP सोडून आनी लोकूय हांगासरले कंटाळलेले आहा. कारण ह्या सरकार हांगा कांयच काम करिना. म्हणून म्हाका आम आदमीचे बरेचशे कार्य लोकांनी सांगलें तुमी आम आदमी जॉयन करा. जसो केजरीवालान दिल्ली पॅटर्न केला तसो हांगा गोंयान आनी खास करून आमच्या वाळपय मतदारसंघान जावनी. त्या लागून तुमी आम आदमी जॉयन करा. आनी लोकांच्या बळार हांव एकटो कांय करूंक शकना. आमचे जे लोक आसा, आमची जी जनता आहा हेंच्या बळाचेर, हेंच्या लागून आनी हेंच्यासाठी हांव सगळे हितूर आम आदमी जॉयन जाल्लो आहा. म्हणून हांवें BJP सोडल्या. लोक तुमच्या फाटल्यान सदांच आशिल्ले, ओके. पण जेन्ना तुमी BJPन आसतना तुमी काँग्रेसीच्या विश्वजिताक हरोवपाक शकले ना. आतां अशें कितें बदल्लां जाका लागून आपान येतकर तुमकां दिसता की तुमी BJPच्या विश्वजिताक हरोवपाक शकतले? 100% कित्याक जेन्ना तो काँग्रेसीन आसलो, आतां तो परत BJPन येयलो आनी लोकांक तो हांगा फक्त खोटी आश्वासनां दिता. आपूण BJPन गेलो म्हणून सांगता तुमची कामां करूंक म्हणून. कामां म्हणजे कितें ती सांगना. तो केन्ना आपल्या ऑफिसान केन्ना नासता, खंयच्या मतदारसंघान खंयच्या गांवांत केन्ना तेजी विजीट नासता. आनी अश्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी आहा. तो मतदारसंघान येयलो की प्रत्येक वाड्या वेळान मिटींग घेता. फक्त तेजी एरोगन्सी आनी तेजी जी हुकूमशाही आहा, तेजी घराणीशाही आहा, हेका लोक अक्षरशः कंटाळलेले आहा. आनी ही जनता इतली फुडें गेल्ली आसा की तांकां 100% कितें तरी चेंजीस करूं जाय म्हणून म्हाका दिसता. आनी हें म्हणून आव्हान हांवें पेल्लेलें आहा. तिसरे फावट 100% हांव विश्वजिताची हार करतलो आनी आम आदमी हांगा जिखतली आनी ती बी म्हाज्या वतीन अशें म्हाका दिसता. विश्वजीत हरशीं दुसऱ्या मतदारसंघांतल्यान लडोवपाचो आशिल्लो, पण दोगांच्या भांडणां खातीर तो परतो हांगा आयलो. ह्या दोगांच्या भांडणाचो
तुमकां लाभ कितपत जातलो? हांव दुसऱ्याच्या भांडणाचो बी तसो विचार करिना. हांव म्हाज्या बरोबर जे कार्यकर्ते आसा, म्हाज्या बरोबर जे लोक आसा, म्हाज्या बरोबर जी जनता आसा, जे म्हाज्या लागून झडटा, जे जनतेच्या बळाचेर हांव हें सगळें करूंक शकता आनी करतलों, ते जनतेच्या विश्वासाचेर हांव सांगता की जी ती आम आदमी पार्टी आनी सत्यविजय नायक हेजीच जातली. कारण बरेचशे जाण झगडटा, ते कित्याक झगडटा, अशे बोवाळ भरपूर करता आपूण फेमस जावपाक आनी कितें करपाक, तें म्हाजें ना. प्रत्यक्ष त्या रुटार वचून त्या प्रत्यक्ष गांवांत वचून काम करप हें म्हाजें ध्येय आसा. ध्येय एकूच आसा की प्रत्येक जनतेचे, प्रत्येक गांवाचे, प्रत्येक घराचे, प्रत्येक मनशाचें प्रत्येक सुख दूख आहा हें म्हाका पळोवपाचें. आनी त्या लागून हांव लोकां कडेन एकूच विनवणी करता की 5 वर्सां फक्त म्हाका दिवन पळया, फुडें हांव बरेंचशें कितें करून दाखयतलों. जर लोकांनी तुमकां ही 5 वर्सां दिली व चान्स दिलो जाल्यार तुमचें विजन कितें आसा? म्हाजें विजन इतल्यान आहा, एक म्हणजे यंग जनरेशन, जे बरीचशी युवा पिढी आहा ही बेकार आसा, तेंच्या लागून काम करतलों. हांगा म्हाजें दुसरें विजन आहा, जे हांगा कसलो तरी प्रकल्प, कसलो तरी जेणे करून गव्हर्मेंट जॉब सोडून हांगा दुसरे कितें तरी तांकां जी तेंची कामाचें जे आमी सोर्स आहा हे तयार करून, हें विजन आहा. परत साधन सुविधा ज्यो आहा गांवां पर्यंत ज्यो पावना बऱ्योचश्यो आहा, जितूर एज्युकेशन आहा, हेल्थाचें हें आसा, ह्यो पावलेल्यो ना, ह्यो पावोवपाच्यो. परत दुसऱ्यो ज्यो कितें आहा, ज्यो उदकाच्यो आसा, बरेचशे आमचे 70चे गांव आसा, थंय आजून उदीक ना, उदकाचें आजून कनेक्शन पावलें ना, थंय लोक सगळे बांयचें उदीक खाता. अशें आमचो उस्त्या म्हणून एक गांव आसा हांगा वाळपय मतदारसंघान, ते आजून उदकाची सोय ना. लायट जी आहा ती कितल्या कितल्या घरांनी अजून लायटीचो खांबो पावल्लो ना, अशी 70चे गांव आसा. हें लोकांचें हांव उद्दिश्ट पुर्ण करता. म्हणून हांव म्हाजें विजन हेंच आहा, प्रत्येक मनशाचें, म्हाज्या बरोबर जी जनता आसतली ही म्हाजीच आसतली आनी ते प्रत्येकाचें कितें उद्दार हे 5 वर्सान जितलें शक्य आहा तेज्याकूच चड हांव करून दाखयतलों. आप जण सगळे जाण म्हणटा तुमी आपान की दिल्लीन करून दाखयला, गोंयान करून आमकां चान्स दिया. पण दिल्ली आनी गोंया मदीं खूब फरक आसा. ते तुमी कशें हँडल करता? ना, हें शक्य आसा. कित्याक दिल्ली जी आबादी आहा ती आमच्या पेक्षा डबल टिबल आहा आनी हांगासरलें पॉप्युलेशन आहा फक्त 16 लाख आहा आनी हांगालें बजेटूय चड आहा आनी थंयलें बजेट कमी आहा. आनी ह्यो गोश्टी केजरीवाल साहेबान ज्यो कॅल्क्युलेशन करून आमकां सुद्दां सांगल्या, आमच्या मदीं सुद्दां थेयल्या जेन्ना आमी जॉयनींग करताल्यो, जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की ह्यो गोश्टी ज्यो आहा सहज हांगा जातल्यो आनी केजरीवाल साहेब तेज्या माध्यमांतून आमी ह्यो सगळ्यो ज्यो गरजो आहा, ज्यो आमी गॅरंटी दिल्या, जशें की तरुणा लागून, जो तरूण घरान आसा आनी तेज्या लागून जो पर्यंत तो नोकरेक लागना तो पर्यंत ताका 3000 पेड करपाचे. दुसरे जे आहा ते म्हयन्या म्हयन्याक मेळटले. दुसरे मायनींग इफेक्टेड आहा, कोण कोरोना लागून कोणाची नोकरी गेल्ली आसा, हेंकां जे 5,000 दिवपाचें आश्वासन दिलां. मागीर गृह आधार जी आहा तेका वाडोवन ते 1,500 मेळटा, ते 2,500 करपाचे आनी प्रत्येक घरांची महिला आसा तेका 1,000 दिवपाचो. ह्यो ज्यो बऱ्योचश्यो फेसिलिटी आहा. परत पावर कट विदावट झिरो मिटर, मागीर उदकाची सप्लाय ही बरे रितीन जर करतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी करीत, मनान घेत, मन आसत जाल्यार 100% जाता. आनी केजरीवाल साहेबाचो जो पॅटर्न दिल्लीचो आहा हांगा जर यूज जायत आनी यूज जातलो ही म्हाका तरी खात्री आहा. म्हणून ह्या पार्टीन हांव गेल्लो आसा. तुमी म्हणलें की यूथ बेरोजगार आसा, पण एक्चुली आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी जर पळयत जाल्यार सगळ्यांत चड जर लोक कोण आसा जाल्यार 70चे आसा. त्या लोकांक जॉब दितना ताणें विश्वजितान आपलो हात दाखयला आपूण आसा म्हणून तुमच्या फाटल्यान. तुमकां दिसना आपल्याक ही नोकरी मेळ्ळी हाज्या खातीर ते लोक तांचे कडेन लॉयल्टी दाखयतले? ना, दाखोवंक शकता थोडे, ना दाखोवंक शकता. तो म्हाजो प्रश्न ना. हांगासरले प्रत्येक जो युवक आहा, जे हांगा यंग जनरेशन आहा, तेज्या जी क्रायटेरिया आहा त्या प्रमाणे ताका जॉब मेळचो ही म्हाजी तरी इच्छा आहा. जॉबा विरोधान हांव ना. पूण हांगासरले जे जॉब मेळ्ळ्या ते लोक ह्या दिसांनी सामके सैरभैर जाल्ले आहा. कारण पेपरांनी तुमी वाचता आनी सगळ्याक पळयता की थंय कितें जालां तें. त्या लागून जो चड शिकला, BSc केला, कोणी BBA केला, हांकां थंय MTS म्हणून नोकरी दिल्ली गेली आहा. अशें जावन हांगा बरेचशें हें जालां आनी नोकरी दिल्या, ना म्हणना, पूण कश्यो दिल्या आनी कितें केल्या आनी कित्या लागून दिल्या ह्यो तुमकांय खबर आसतल्यो. तेजेर म्हाजें चड उलोवप ना. कारण नोकऱ्यो ह्यो गव्हर्मेंटाच्यो आनी गव्हर्मेंटान कश्यो दिल्या त्यो तुमकां बी ह्या थोड्या दिसांनी कळटल्यो. तुमची लोकांक कितें विनवणी आसा? म्हाजी आमची जी जनता आहा, हांव एकटो कांय करूंक शकना, जावं म्हाज्या वांगडा आनी जी म्हाजें जी फॅमिली आहा कांय करूंक शकना. पूण म्हाका जें बळ आसा तें सगळें जनतेचें आहा, सगळ्या म्हज्या मतदारसंघाच्या भावा भयणीचें आसा, सगळ्या म्हज्या फ्रेंडाचें आहा, म्हज्या वेल विशराचें आहा. आनी तेंच्या बळाचेर हांव लोकांक एकूच सांगूंक शकता की सगळे म्हाज्या पर्यंत जोडा
म्हाज्या पर्यंत म्हाका तेंकोन येया आनी 100% आमी सगळे एक जायत जाल्यार आमी अवश्य विश्वजीत राणे हेजी हार 100% करूं आनी आमच्या मतदारसंघाचो बऱ्या रितीन एक 5 वर्सां लागून तुमी निवडून दिया, विकास करुया, इतलेंच सांगता. जनतेच्या बळार अनडिफिटेबल राणेंक आपूण हरयतलोच हे ध्येय घेवन बाब सत्यविजय नायकान आपली कॅम्पेनींग हांगा चालू दवरल्या. जैताचो हावेस घेवन भायर सरिल्ल्या कॅन्डिडेट्सांचे विजन, तांचे फ्युचर प्लॅन्स, तांची ड्रिम्स आमी तुमचे मेरेन दवरतात. आणीकय कॅन्डिडेट्सां कडेन आमी उलयतलीं. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.